मुंबईचे G.S.B सेवा मंडलाचे गणेशोत्सवाचे विंगड विंगड विषय आमी दाखयता आसाची आमगेलो टू दिनेश पै माम तुमकां गोत आसा तांगेल बायल प्रिया दिन पै माय म्हणून सांगता दिन पै माय म्हळ्यार एक पूर जाणां गोत आशिल्लो विशय आतां आमी तांची लेगसी कंटिन्यू करतास म्हणून म्हाका दिसता ताका पूर सपोर्ट म्हळ्यार तुमी म्हणून लागता हांव घरान तूं एक सपोर्ट जावूं का म्हळ्यार तुमी वचाची हांव घराचें हांव पळोवन घेता हांव प्रेमाय एक गणपती येद्रा येवन हांगा मागचे तुमकां छांग जेलेलें एक आमगेले विवर्सा सांगचे जाल्यार म्हळ्यार तांणी येवचे हांगा म्हणून सांगून कसं सांगताच. आतां म्हाका वाडीक जावन न्हू 45 इयर्स जालीं ती ताजे पयशी फुडें 73 टू 71 समजा सूर जाल्लेले वर्स हांव आयिल्ली त्या वेळार हांव कॉलेजा आसा ताजे नंतर म्हाका 78 वाडीक जायत दाखोवन न्हू 78 दाखोवन न्हू कंटिन्युअस आमी येता ती 5 दिवस हांगा घेवन काम करचें म्हगेलें चेडूं सान नासतना थंय 2 जाण चेडूंक घेवन न्हू आमी हांगा सकाळ दाखोवन राती थंय काम करून वचें त्या वेळी हांव पळय मस्तू फॅमिलीज त्या टायमार मस्तू म्हळ्यार एक आमगेलो समाज तितलो फायनान्शियली इट वॉज वीक सो टू से त्या वेळी दुर्बळ म्हळ्यार येवन हांगा काम करून देवाची श्रद्धेन विश्वासान तांणी त्या बायलांक कश्ट काडलेले आनी आज तांगेले नेक्स्ट जनरेशन कशी जावन आसा पळय ते म्हळ्यार रियली इट इज मिरेकल नो वन कॅन एक्सपेक्ट दॅट दे हॅव प्रॉस्पर्ड टू दॅट लेवल ते तांणी एक विश्वासान येवन बायलांनी आनी सगळी फॅमिलीज म्हगेल नॉलेजान तूं त्या टायमार दाखोवन घरकड कोणेंय कसलें करचें ना आशिल्लें सकाळीं उठयलींची बायल चड काम करता बायलेन मुखार सुचें बामलान मागीर चेडवांक घेवन येवचें हांगा जेवचें हांगा जेवचें खावचें आनी पुराय जनांनी तांकां जावचें आशिल्लें काम करचें देव बरें करता म्हूण म्हळ्यार एक श्रद्धा विश्वास देवाल्या मागील आशिल्लें जाता म्हूण तशीची म्हाका गोत आशिल्लें हांव नाम कोणालें नांव काडना कित्याक म्हळ्यार तांगेले फिलिंग्स हर्ट जावच्या पुरोन एक बाय मनशीन म्हाका सांगिल्लें ती मस्त दुर्बळ तिणें कसली सेव करूच्या म्हळ्यार दुडू ना ह्याचें येवन कश्टाचें काम करचें कडेरी एक दिवस आनी त्या टायमार महामूड गणपत्यांनी भारी उणें म्हळ्यार सगळे चवथीन एखाद महामूड गणपती जावचो ते एक व्हड मनशान करतना ती अशी पळोवन राबली खंय कडेरी इत गो तूं तशें पळयता म्हूण त्या मनशान निमगेल तिका त्या वेळ ती म्हणाल खंय म्हाका मस्तू आश जाता देवान म्हाका मेगेल करान अशी सेव करून घेत वे देव तर तो म्हालगड मनीस म्हणाल खंय कित्याक गो खंडीत देव करयता पळय तुगेलें चेडूं बाळ बरें जाता आनी तूं ती सेव करता कडेरी तशीच मुखारसून चेडूं बाळ बरें जावन ती सेव केली म्हाका गोत आसा म्हळ्यार त्या टायमार ती महामूड गणपती सेव म्हळ्यार व्हड सेवा तशी मस्तू फॅमिलीज आसांची तांगेले चेडूं आज इतली बरें जाल्या म्हळ्यार कोणें लेखच ना ती लेखच्या साध्य ना तितले नवन्यान प्रॉस्पर जाता ती भक्ती श्रद्धा मात जावका आनी चेडूवान येता ताकून इन्स्पिरेशन घेवन चेडूवांक एक संस्कार सान दाखोवन दिवका ती की तुमी वचूं का स्कूल कॉलेज सकट आसता ती आसता जाल्यार जावं तितलें तुमी वचून थंय कश्ट काडका ती म्हणून घरांतूल बायल मनशान चिके विशेष तांतू भितर एफर्ट्स घेवका ती म्हणून मागीर काल चेंज जाता रे आसा काला मुखार कालाय तस्मै नमः म्हणटा ती आयचे बदल सिच्युएशन एवरीवेर
आमी आतां एक डिजिटल वर्ल्डांत आसा ते पूण ह्या सकट नाशिल्लें. त्या टायमार थंय भारी ऑर्गनायज करचें खंयचेंय फंक्शन इव्हेंट इट वॉज भारी डिफिकल्ट आशिल्लें. त्या टायमार थंय मंडळान मस्तू सकट एक्टिविटीज केल्यांत आनी गणेशोत्सव तो वर्सान वर्स वाडतर आयला. सुरवेक तो सान रितीर आशिल्लो. तो खाली आमची गेल्यार मात्र पूज घेता न्ही ती, आमची गेल्यार मात्र आपयता न्ही ती. मागीर सादारण एक 91 दाखून पुराय जनांक म्हळ्यार पुराय जनांक आपोवचें पूज घेवची हे सकट सुरू जाताना वैभव वाडतर गेलो. देवा मागील आशिल्ले देव दिता आनी डोनेशन्स दितना देवाक भांगर रुपे हे सकट दिताले. आमची गेली म्हण न्ही, पुराय पर जाती कशी चड दितात तितून नमगूल येतात. व्हड इंडस्ट्रियल हांतूल बायलो माथ्यार खोळ घालून ते एंडार दाखून हांगा येताना देवा पांय पडतर येतात. म्हळ्यार तांगेल स्थिती पळयल्यार तांगेल ती श्रद्धाची म्हणटा तशी पुराय जनांक बर जातर आयला विश्वास आसा ते तशी दवरून आमची गेल्यार हे काजी सगळे विश्वांत प्रख्यात जालेलो हो गणपती. तो देवान तशीच आनीकय आमगेल कम्युनिटी बरें करून चांग चड बळा जावन आनीकय नांव घेवं. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಿಯಮಯ. ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ तुम्ही उडगासकोन घेतले संदर्भेरी यूथ ऑफ GSB उलयले खातीर थँक्यू.